नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। महाराष्ट्रात शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री ब्रेस्तारा शिवाजी मैदानाचेर सोपूत विधी। पॅरा टीचर्सांक पगार वाढ। मिनर फंडांतल्यान कामांक मिनरल फाउंडेशन एजन्सी नेमियार 300 कोटींची पीडब्ल्यूडीची कामां आमदार मंत्र्यांक दिली वाटून मुख्यमंत्र्याचे विधिमंडळ बॅलन्सिंग। सोनसड्याचो इश्यू तडीक लावंक प्लान घालतले 2 मशिनां सुवात मेळ्यार आनीक 2 मायकल म्हणटा डिसेंबरा सावन कोयर उखलपाचो प्लान पावसा मेरेन चडसो डंप क्लियर। सीझेडएमपी फायनल करूंक नोटिफाय करूंक ग्रीन ट्रिब्युनलाचो सीझेडएमए एनसीएमसी आणि राणा पर्यावरण मंत्रालयाक 30 एप्रिलाचो प्राज ना जाल्यार अधिकाऱ्यांच्या पगाराक कातर। इस्रोन केलो पृथ्वी निरीक्षण उपगिरो कार्टोसॅट 3 लॉन्च। आता मेरेनचो सगळ्यांत हाय रेझोल्युशन सॅटेलाइट बरोबर अमेरिकेचे 13 नॅनो सॅटेलाइट्स मार्च मेरेन इस्रोच्या आनीक 13 मोहिमो। शाळांनी भुरग्यांक आता उदक पिवंक विसव दर दुसऱ्या आनी 6व्या वर्गा उपरांत 2 मिनिटांचो विसव। शिक्षण खात्याचे शाळा हाय सेकंडरींक खासा परिपत्रक। आणि गोयच्या स्क्वे पंगडाक राष्ट्रीय सर्तीत गजगशीत येस। गोंयाक मेळ्ळे 11 भांगरा पदकां सयत सांघीक वस्ताद पण ग्राझिया फुर्तादाक वैयक्तीक चॅम्पियनशीप। महाराष्ट्रातले राजकीय नाट्य उपरांत सरकार शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसीच्या महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुधवारा नव्या आमदारांनी सोपूत घेतलो। उद्धवाचो सोपूत विधी ब्रेस्तारा सांजे दादर शिवाजी मैदानाचेर। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचो एक उपमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन सोपूत घेतले उपरांत 6 म्हयन्या भितर वेचून येवंक जाय वा ताचे कडेन विधान भवनाचेरूय वेचून येवपाचो पर्याय आसा। 130 पॅरा टीचर्सांक 34,000 रुपया मेरेन पगार वाड करून वर्साच्या कंत्राटाचेर घेतले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाच्या नेमांनी दुरुस्ती करून फंडा खाला कम्युनिटी प्रकल्प चालीक लावंक सरकारी एजन्सींबरोबर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट आस्पावीत केल्यात। विरोधक सध्या मुख्यमंत्री सावंताक टार्गेट करूंक लागल्यात। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकार परिशदेत मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याक नेट दिलो। 300 कोटींची पीडब्ल्यूडीची कामां ताणें आमदार मंत्र्यांक वाटून दिल्यात। 130 पॅरा टीचर्स आशिल्ले त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यूवल करपाक जाय आशिल्लो। वी हॅव रिन्यूड द कॉन्ट्रॅक्ट एंड ऑल्सो तांची सॅलरी जी आसा ती सॅलरी तांची हायक जाल्ली आसा विच इज 34,290। फ्रांसीस म्हणून स्कीम आशिल्ली इन डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनान तांचे आमचे 3 प्रोजेक्ट कंटिन्यू आसा सो दॅट ती स्कीम आमी कंटिन्यू केल्या till that projects are completed. It is an amendment into the Rule 6A of the Goa Daman and Preservation of the Tree Rules 1983. तितून एक अमेंडमेंट केला ताजी आमी ट्री कटिंग करता आसतना आमी डेपोजीट करताले फक्त 200 रुपीज आनी 100 रुपीज आनी तेजी आमी इनक्रीज करून इट इज 1,000 केल्ले आसा विच इज एक्चुअली रिफंडेबल। तांणी तितकी झाडां लायल्या उपरांत ताका ते रिफंड जाता पयशे। विच इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हो जो हे आसा तेजो फंड्स युटिलायज करपा खातीर वन ऑफ द PMU म्हणून आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हाका अपॉयंट केला PMU म्हणून। आमची डिपार्टमेंटां ते सगळें काम करतात बट वेन वी वॉन्ट टू डू द कम्युनिटी प्रोजेक्ट तेन्ना आमी वन ऑफ द एजन्सी हाका ताजेर अपॉयंट केल्ले आसा। ह्याय कॅबिनेट बसकेत एक पोस्ट फॅक्टो मान्यते खातीर फायल पास जाली। 20 खात्यान NTPC कडेन पॉवर परचेज एग्रीमेंट 3 वर्सांनी वाडोवन घेतला। रिन्युएबल एनर्जी सोलर विंड आणि बाकीचे रिन्युएबल एनर्जी कॉन्सेप्ट जो आसता एक एग्रीमेंट 12 वर्सां पयलीं केल्लो ताका ₹7.79 पर युनिट दिल्ले तो आमी आतां एग्रीमेंट काबार जाल्लो तो आमी ताका नेगोशिएट करून ₹5.5 हाडला पूण आमी फक्त तो 3 वर्सां केला कित्याक अंडर सेकी आमी डायलॉग चालू आसा सेकी कडेन कित्याक रिन्युएबल पॉवर एक्झिबिशन आमकां 150 मेगावॉट्स करपाक जाय तेन्ना सेकी कडेन आमकां टेंटेटिवली आमकां रेट ₹2.97 पर युनिट मेळपाचें आसा म्हूण दॅट इज आफ्टर 3 years. So we have extended with the help of Honorable Chief Minister
भितर 7 रुपीज 79 पैसे आलो तो 550 गेलो अप टू फॉर 3 years. कॅबिनेटाक आशिल्ल्या सगळ्या मंत्र्यांक घेवन मुख्यमंत्री सावंत पत्रकार परिशदेत बसलो. चडशा मंत्र्यांनी आपले खातें आनी सरकार कशें घट आसा तें उलोवन दाखयलें. मुख्यमंत्र्यान 300 कोटीच्या कामाची घोषणा ह्या वेळार केली. रुटीन सगळ्यांची जी कामां आसा पळय न्ही, फक्त काही थोडे दीस PWDचो जो टेक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्लो, फायली थोड्योश्यो फुडें वचनाशिल्ल्यो, बट टेक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. वी आर ऑलरेडी गिवन द प्रोविजन ऑफ 300 crores रुपीज फॉर द PWD. त्या खातीर सगळ्यांची ज्यो कामां थोडीशी पेंडींग उरयल्ली ती पटकन ह्या 15 दिसांक सगळी म्हणजे सगळ्या जाणांक फायनान्शियल एप्रुवल जे आसा हें मेळटलें. एप्रुवल ज्यांची प्रायोरिटी आसा सगळ्या आमदारांची, इन्क्लुडींग तुज्या म्हायती खातीर सांगता अपोजिशनाची सुद्दां, शेवटी तें गोंय हें आमचें गोंय, ताजो मतदारसंघ म्हणजे तो आमचो असो न्हू. अपोजिशनाची सुद्दां जी फायनान्शियल एप्रुवलाक फाटल्यान उरलेली त्या सगळ्या जाणांक म्हणजे ऑलमोस्ट आमी फुडल्या 15 दिसांक 300 कोटीची कामां जी आसा ही फायनान्शियल एप्रुवल दिले वयतली. सेक्शन 144 हो खरें म्हणजे अयोध्येचें वर्डीक येवपाचें आशिल्लें तेन्ना लायिल्लें, सो तें कंटिन्यू जालां. 144 टील इफी सफासर उरतलें, इफी सोंपलें काय काडलें वयतलें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सोनसड्यार 2 वेस्ट ट्रीटमेंट मशिनां घालून डिसेंबरा सावन कोयर उखलूंक सुरवात करपाचो यत्न. सुवात मेळ्यार आनीक 2 मशिनां घालता म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल प्रुडंटा कडेन उलयला. ताणें मडगांव पालिकेत आमदार विजय दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष आनी अधिकाऱ्यां बरोबर सोनसड्याचेर बसका घेतली. उपरांत सोनसड्यार वचून मशिनां घालपाचे सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. सोनसड्यार कोयला विल्याक खंय सुवात कमी पडटा. कोर्टान सांगला ते प्रमाण ट्रीटमेंट मशिनां घालूंक कोयर व्हरूंक 5000 स्क्वेअर मीटर सुवात जाय. मात तितली सुवात सोनसड्यार ना. MMCचो जागो कितलो आसा तो मार्क करून खंय कंपाऊंड वॉल घालतले. For that our machines have to come and be fitted. Our machines comes the day the work starts. It will take 1.5-2 years, but we will try to complete it within a year, 8-9 months. Then only a factory can come up over here. We require a plain land of at least 3,000 to 4,000. 4,000 square meters. We require at least 4,000 minimum. They are asking 5,000 but 4,000. पहिला आम्ही treat करता old waste. We'll secure the land. We'll put a compound. We'll bring this building down and put up our plant building. जे आमकां कशी लागता पळय ती. आमकां 4 शेडी लागता त्यो सारक्यो. 2 मशिनां घालून 1 डिसेंबरा सावन काम सुरू. फुडल्या पावसा मेरेन चडांत चड कोयर क्लियर करपाचो प्लान. So we require more space to put more machines. Otherwise only 1 or 2 machines will come. We want 4 machines. The waste has to go faster from here and you require 4 machines. So once this work starts, I think then slowly things will fall in place. Work order and all has been issued to them. Yeah, this week we are issuing work order. The work we want to start on 1st of December, and if the work starts on 1st December, then we have clear cut 6.5 months till the monsoon starts. We will maximum waste we will clear from here. How many? 2. पहिली 2 घालता आतात, but we will increase it to 4 depending on the area what we get. कागदार दिसता ते प्रमाण प्रकरण सोंपें ना. मंत्र्याक सोनसड्याची मोठी चॅलेंज. म्हाका दिसना फिजिबल. तो म्हणटा 5000 तांकां स्क्वेअर मिटर जमीन जाय इनर्ट मटेरियल घालपाक, जें रेमिडिएशन जावन उरता तें. सो 5000 जमीनूच पयलीं हांगा दिश्टी पडना फर्स्ट. दुसरें म्हणल्यार द वे टोपोग्राफी जी आसा तो जर थंय सकयल घाले जाल्यार तो व्हरूंक ताका चान्स ना. सो आय डोंट थिंक दॅट दीस इज फिजिबल. ऑल्दो ऑन पेपर इट मे लूक फिजिबल, प्रॅक्टिकली आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. सी सोंसडो is I think the biggest challenge in front of the solid waste management ministry. Minister is the new minister of it. The portfolio, the department itself has been created. I think this is his first challenge. He is that way a taskmaster. पहिली मडगांव पालिकेत चर्चा जाली. मडगांवचो आमदारूय आशिल्लो. ते सगळे कंपाउंडेड जावपाक जाय. Entire area has to be fenced with a security, with complete gate, manned gate. ते सगळे जावपाक. If you want to declare it as an industrial area. इतले मजगती आदी जे पद्दतीन काम चलताले तेच पद्दतीन फुडले 15 दीस काम करात म्हूण मडगांव कोर्टान MMC आनी फोमेंतोचे केसीत सांगला.
फुडली सुनावणी 12 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोयचो सीझेडएमपी ड्राफ्ट प्लान NCMCM सल्लागार संस्थे कडेन दिवंक सीझेडएमएक NGTचो 31 जानेर मेरेन प्राच. 3 म्हयन्यां भितर जनसुनावण्यो घेवन हो प्लान फायनल करून 31 मार्च मेरेन केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक दिवपाचो. मंत्रालयान 30 एप्रिल मेरेन तो नोटिफाय करपाचो. ग्रीन ट्रिब्युनलान डेडलायन दितना ती पाळिना जाल्यार अधिकाऱ्यांचो पगार कापपाची शिटकावणी दिल्या. फक्त गोयचो सीझेडएमपी उमकाळा. बेताबाटी पंचायतीक नवी कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिवंक हायकोर्टाची पनर्शीची बंदी. पंचायतीन पनर्शी भितर मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी उबारूंक पावल उखलूंक जाय. कोयर सेग्रिगेट करून हाताळपाक ही व्यवस्था लागता. पंचायत संचालक आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पंचायतीचे अर्ज पनर्शी भितर क्लियर करचे म्हूण निर्देश. पंचायत पालिका वाठारांनी कोयरा विल्याचेर 2007 कोर्टान स्वेच्छा याचिका घेतिल्ली. प्रकरण अजून चल्ला. इस्रोन सकाळी पृथ्वी निरीक्षण उपगिरो कार्टोसॅट 3 लॉन्च केलो. PSLV C-47 रॉकेटा वरवीं इस्रोचे 49वें मिशन यशस्वी. ताचे बरोबर अमेरिकेचे 13 नॅनो सॅटेलायट्सूय लॉन्च केल्यात. ह्या हाय रेझोल्युशन इमेजिंग उपगिऱ्यान भारताची तांक वाडटली. रक्षा दळांक शिमांचेर सर्वेलन्स दवरूंक ताचो मोठो आदार जातलो. इस्रोचे चेअरमॅन सांगता ते प्रमाण मार्च मेरेन इस्रोच्यो आनीक 13 अवकाश मोहिमो आसात. I am extremely happy to declare that PSLV C-47 precisely injected Cartosat 3 and 13 customer satellites successfully in the desired orbit of 509 km. Cartosat 3 is the Indian highest resolution civilian spacecraft. It is also a most complex and advanced Earth observation satellite ISRO has built so far. Having achieved such a wonderful mission, you may be asking, what next? Our job is very, very simple. We are having 13 missions up to March. These 13 missions comprises of the 6 launch vehicle missions and 7 satellite missions we are targeting before March. Our hands are full. As usual, the team ISRO will rise to the occasion and meet the challenges and requirement and make every mission a grand success. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. शाळांनी भुरग्यांक आता उदक पिवंक म्हूण दुसरे आनी 6व्या वर्गां उपरांत विसव दिवचो पडटलो. शिक्षण खात्यान भुरग्यांचे भलायकेचो विचार करून खासा परिपत्रक काडला. आता स्कुलांनी भुरग्यांक उदक पिवंक 2 मिनटांचो ब्रेक दितले. दुसरे आनी 6वे लेक्चर जाले काय 2 मिनटांचो ब्रेक. खात्यान ही नोटीस गोंयच्या सगळ्या शाळा आनी हायर सेकंडरीक धाडल्या. उदक जाय तितले पिना जाल्यार खंय भुरग्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावं येता. वर्स जाले तरी नुस्त्यात नैसर्गिक फॉर्मेलिनाचें प्रमाण कितलें ताची जाप फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी कडेन ना आनी तांकां डाटाय दिवंक जमना. इतल्यार हायकोर्टान FFSIक बरीच धून काडली. म्हत्वाच्या विशया कडेन अशी आड नजर खपोवन घेवचें ना म्हूण सांगून फूड सेफ्टीच्या अधिकाऱ्यांक ब्रेस्ताराक कोर्टात हाजीर रावंक सांगल्यात. येताना तांकां हे विशीं म्हायती आनी डाटा आशिल्ले डॉक्युमेंटूय हाडूंक लायल्यात. फॉर्मेलिनात बुडयल्ल्या भायल्या नुस्त्यांचो इशू गोंयभर गाजलो आनी तापलो. कितल्याशाच गोंयकारांनी जिवाक भिवन भायलें नुस्तें उणें करून रापण आनी मानसूय धरली. मात हो विशय अजूनय हायकोर्टांत कुसता. FSSAIक पोरू कोर्टान रिसर्च करून नुस्त्यांत निसर्गीक कितले फॉर्मेलिन आसतात ताचो रिपोर्ट दिवंक सांगिल्लो. वर्स जाले तरी रिसर्च रिपोर्ट ना. बुधवाराक केस आयली तेन्ना कोर्टान FSSAIक धून काडली. हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. नुस्त्यांतल्या फॉर्मेलिनाच्या विशयाचो लोकांचे भलायके कडेन संबंद. नुस्त्यांत निसर्गीक फॉर्मेलिन कितले आसता तें FSSAIनूच सांगूंक जाय. ताची जबाबदारी तांचेरूच. FSSAIक रिपोर्ट दिवंक 2 वर्सांचो वेळ दिवप शक्यूच ना. अधिकाऱ्यांक रिपोर्ट दिवंक 1-2 वर्सां वेळ काडप हो हक्क कसो दिसता?
अधिकाऱ्यांनी तांची मानसिकता बदलूंक जाय। अधिकाऱ्यांनी ब्रेस्तारा कोर्टात हाजीर रावचे, यत्ना रिसर्च खंय पावला ताचे पेपर साडचे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्या नावान सरकारी वेकन्सीनी खंय भलतेच घुसलेत। चिल्ड्रन्स ऑफ फ्रीडम फायटरांच्या बॅनरा खाला बुधवारा पणजे आझाद मैदानार मूक निदर्शनां जाली। सरकारी पावण्यार वेकन्सीनी केल्ल्या गुड्डूल सावंतचे आरटीआय डॉक्युमेंटूच घेवन हे वेटिंग लिस्टांतले इत्सूक धरण्याक बशिल्ले। न्याय मेळना जाल्यार खंय 9 डिसेंबराक फोंड्या सरकाराच्या नावान तिरडी मार्च। जो अन्याय जाला तो मुख्य म्हटल्यार जॉब्स ज्यो सरकारान 1996 नोटिफिकेशन काढलेलें, तातूंत म्हटलेलें की सगळ्यांक जॉब मेळटले। ताच्या नंतर 2013 जे सरकारान त्या वेळचे मुखेलमंत्री श्री पर्रीकार हांणी म्हटलेलें की 18 म्हयन्या भितर आपूण जॉब दिवन सोंपयता। अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना। जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं। वयल्यान जे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांचे जॉब्स आसा, जे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा, ते भितरल्यांच्यान दुसऱ्यांक दिल्ले वयता। हे आमच्या कडेन पुरावे आसा। 9 डिसेंबराक येता ते 9 डिसेंबराक आमी तिरडी मार्च काडटले गोंय सरकाराचे। तशेंच तेच तिरडी मार्च परत काडटले आमी मडगांवां। डेट ठरलेली ना, डेटू आमी कळयतले, पण 9 येता त्या 9 डिसेंबराक आमी तिरडी मार्च परत काडटले। आनी 19 डिसेंबराक आमी जे स्वातंत्र्य सैनीक भुरगीं आसा आनी ताज्याच बरोबर स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा। 19 डिसेंबराक येता त्या अशें आमी हांगा कितें तरी करतले। हे आमी आतां दाखोवचें ना, एक्सपोजूय करचें ना। कितें करतले आमी ते की सरकाराक आमी जागोवन दितले, जागयतले की तुमी कितें चूक करतात, हो अन्याय चल्ला तो थांबयात। आनी हांगा जे न्हू एसेंब्लीक हे दिल्ले आसा लिस्ट न्हू, तितून म्हाजें नांव घातलेलें आसा। म्हाका तितून जॉब सुद्दां खंयसरूच मेळलो ना। आनी हांव आसा घरात कडेन म्हाज्या नांवार जो कोणाक जॉब दिला पळय न्हू, ते सीएमान फायंड आवट करचें आनी ताका बेगीनच्या बेगीन ह्या जॉबा वयलो देंवोवचो आनी जो कोणेन हे कारस्थान केला पळय न्हू ताका डायरेक्ट टर्मिनेट करचो। गोयचा ऊस संजीवनीचेच काट्यार मेजपाचे सहकार मंत्री गोविंदाचे उस्कारांक उतर। उस्कार बुधवारा पर्वरे मंत्रालयात वचून गावडेक मेळ्ळे। उस्कारांक तांचे मागणे प्रमाण रेट मातसो वाडोवन दिवपाचोय खंय यत्न जातलो। मात उस्कारांचो प्रश्न इतलो तेप आपले लावन धरलो आनी आयचे बसकेक आपयलो ना म्हूण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार फुर्योज। आतां खंय तो उस्कारांचो इशूच सोडून दितलो। संजीवनी साखर कारखान्याचो फार्मर्साचो फक्त एक डिमांड आशिल्लो आजचो, म्हणल्यार जी वेट जी आमी करतात ती तरी गोंयान करची अशें तांचें म्हणणें आसा। आनी ताजे कडेन आमी इन्स्टंट तांकां होकार दिल्लो आसा, कारण गोंयान करप आनी ते आमी भायर जी आमी फॅक्टरी जी सिलेक्ट केल्ली आसा तातूंत करप थोडोसो फरक येतलो, बट ताका आमचे कडेन ऑप्शन ना कांय। शेतकारांक खूश दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हांवें तांगेले एक्सेप्ट केल्ले आसा। हे एक्सेप्ट हांवें तांगेले आजूच करूं ना, हे एक्सेप्ट हांवें तांगेले लॉंग बॅक केल्ले आशिल्ले। बट शेतकार ताका बरो जो घाम गळयता, ताजें रक्त जो आटयता, ताका मोबदलो मेळपाकूच जाय हे मताचो हांव जावन आसा। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसतलो। डेफिनेटली तांणी जे 600 रुपये जे कितें मागिल्ले आसा एक्स्ट्रा, तितूंतल्यान थोडे तरी हांव तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो। संजीवनी काट्यार काट करून पावस आमचो वयर धाडपाचो आनी संजीवनीन आमची पेमेंटाची जबाबदार घेवपाची आनी पेमेंट संजीवनी थ्रू आमकां जावपाचो। हे मागणी खातीर आमी आयिल्ले आनी फुडें आमकां ऊस लावपाचें एश्युरन्स घेवपालो, तें आमकां मिनिस्टरान दिलें। आमी ते आमकां आश्वासन मेळ्ळें, मिनिस्टरान सांगलें फॅक्टरी चालूच उरतली, ऊस तुमी वाडीत रावपाचो, आनी तें आश्वासन घेवन आमी समाधान जावन आतां घर सरले। तुम्ही आता दुसरो रिमांड आसलो तुमचो पयशे वाडोवन आमी तोडणे खातीर 2012 12 तोडणे खातीर 200 रुपये रेट आसली आनी आज ती रेट जाल्यार 1000 रुपये पडटा आमकां 800 तोडणी करपाक, कटींग हेका हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग रेट आमकां वाडोवन दिवचो हो एक आमचो डिमांड आसा। आनी तो मिनिस्टरान मान्य केला की आपण तितूंत लक्ष घालता आनी तो रेट आमकां वाडोवन दिता म्हणटा। हय ऑफकोर्स न्ही, कळपाक आशिल्लें किंवा फॅक्टरींतल्यान कळपाक आशिल्लें किंवा संघटने जर येता संघटने कडच्यान आमकां कळपाक आशिल्लें। कोण खंय धांवता म्हणटा कळना म्हाका, म्हणजे शेवटी आमी 4 कडेन जातले आनी हांगा ही फॅक्टरीचीच उरतली अशें दिसपाक लागलां म्हाका। जे गोविंद गावडेन जे डिसिजन घेतले कडेन आसा ते एकदम बरोबर घेतले कडेन फॅक्टरी खंयचे परिस्थिती तो नवी करतलो हितून म्हाका विश्वास आसा, नो डावट। पूण ह्या वर्साचें पळय कितें पळय कॅल्क्युलेशन आसा तें कॅल्क्युलेशन कशे पद्दतीन बसयलें, कित्याक हांव उसाक सारकोच म्हणजे उसांतल्यान हांव किल्लो येयलो म्हणजे कळटा म्हाका कोणी सांगपाक गरज ना ऊस म्हणटा ते कितें तो। आयज शेतकी संघटने कडच्यान म्हाका कांय रिपोर्ट ना, नॉर्मल जो उस्कार आसा तेजे कडच्यान कांय विशय ना। आज जावं ऑफिसांतल्यान डिपार्टमेंटा कडच्यान आमकां फक्त एक मिटींग आसा म्हण सांगून सद्या पुरो जालें, इतलेंच पुरो जालें आमकां। प्रश्नूच ना येना तो, कित्याक विशय जेन्ना कॉन्फिडन्स घेतना तेन्ना फाटीं रावता तें बरें न्ही, विशयच नाका। शेतकारां पळोवन आनी डिपार्टमेंटा पळोवन घेवन
नाशिक जाल्ल्या 20वे ज्युनियर स्क्वॅश मार्शल आर्ट राष्ट्रीय सर्तीत गोंयान 11 भांगरा पदकां सयत टीम चॅम्पियनशीप जोडली। गोंयच्या पंगडान 6 रुपी आनी 6 कांशा पदकां धरून 23 पदकां जोडली। वैयक्तीक सर्तीत गोंयचे ग्राझिया फुर्ता चॅम्पियन। सर्तीत 19 राज्यांतले मेळून 370 प्लेयर वांटेकार जाल्ले। 20th नॅशनल स्क्वेअर नॅशनल जाली आमची पंचवटी नाशिक। हातूंत आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी ओवरऑल ट्रॉफी मारली फर्स्ट प्लेस प्लस 10 गोल्ड 6 सिल्वर 6 ब्रॉन्झ प्लस आमचे बाय ग्राझिया फुर्तादो इन गर्ल्स कॅटेगरी चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन जालें। तातूंत भितर ताका नियरली 6 बाउट्साक खेळचे पडले। तातूंत भितर जालें अशें की आमचे गोल्ड मेडलिस्टूच आमगेल्या भुरग्यां बरोबर पडले। सो ऑलमोस्ट आमचे 5-6 फायटी जाले ताज्यो आनी शी हॅज वन। ओवरऑल गोंयाक फर्स्ट प्लेस तुगेले तर आसात फ्रॉम लास्ट 10 years मोर देन 10 years आमी कन्सिक्युटीव फर्स्ट प्लेस हाडल्यात ओवरऑल चॅम्पियनशीप। गोल्ड मेडलिस्ट आसा ते ऑटोमॅटिकली साऊथ एशियनाक सिलेक्ट जाल्यात। साऊथ एशियन जो आसा तो नेपाल आसतलो आनी इट वील बी हेल्ड फ्रॉम 31st Jan to 3rd Feb. For 11 consecutive years, Goa has bagged the championship trophy. In all over 19 states, Goa has won the first place. We are proud of our team and thank you to everyone here. ग्राझिया चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्स जाले आनी 19 स्टेट्स आशिल्ले पार्टिसिपेट केल्ली। सो 300+ भुरगीं आशिल्ले स्टुडंट। उद्या त्या एथलीट्सांक उर्बा दिवंक म्हूण कुंकळेचे MB युनायटेड स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान 30 नोव्हेंबराक आंतरशालीय एथलेटिक्स सर्त दवरल्या। सर्तीत फकत असोळणा, वेळी, चिंचिणी आनी कुंकळेच्यान मेळून 11 शाळांच्या भुरग्यांक वांटेकार जावंक मेळटले। आयोजकांनी सर्ती विशीं म्हायती दिली। We are organizing AVCC inter-school volleyball inter-school athletic championship meet for girls and boys. The main objective of organizing this athletic championship for girls and boys is we have learned and we have seen most of the budding students from this 4 villages, Asona, Valley, Kupoli, Chichini, consisting of 11 schools, are not getting an opportunity to exhibit their talent in the athletic field. So because of that, we met physical education teachers of all the 11 schools, and with their cooperation and in cooperation with Goa Athletic Association, we are organizing AVC Inter-School Athletic Championship for boys and girls on 30th November, this Saturday, from 9 AM to 5 PM. So if you have found any good athlete, our club will support him right up to rise higher up and to represent state as well as the nationals. ह्या बुलेटिनाक सोंपता ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।